प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची दुसरी चीट 41 ते 51 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसलो ताज्या पायमायन मोरयेन आनी जुजेन जेजूक देव मंदिरान जेरुसलेमाक व्हेलो. वर्साच्या वर्सा ती आपल्या ती जेरुसलेमाक वेताली. आनी जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो जालो ताणें जेजूक आपल्या सगल्या शेजाऱ्यां बरोबर ताका देव मंदिरान व्हेलो. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना सगळें करपाचें आसलें तें देव मंदिरान मागणें आनी जे सॅक्रिफायस करूंक जाय आसलें त्या देव मंदिरान ती परत येताली. ल्हान जेजू 12 वर्सांचो देव मंदिरान रावता आनी 3 दीस जाल्या उपरांत मोरी आनी जुसे जेजूक सोदून येतात. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणा आमचो ल्हान भुरगो शेणत जाल्या फकत 1 वर 2 वरां कितें जातलें आमकां, कितले त्रास भोगतले पांय मायन. आनी 3 दीस मोरी आनी जुसे जेजूक सोदूंक वेतात आनी 3 दिसांनी ताका देव मंदिरान मेवतात. आनी मेवतकूच कोणूय ल्हान भुरगो आपल्या पांय मायन पळोवन एकदम खोशी जातलो, एकदम खुशाल जातलो, बेगीन गोड दोतलो. म्हळ्यार तुमी खंय आसात, हांव तुमकां सोदूंक रावला, हांव तुमकां तुमची वाट पळयतां. हें कांयच घडना भाव भयणीनो. जेन्ना सायबीण माय आनी जुसे जेजू कडेन मेळोंक येतात देव मंदिरान, जेजू तांकां कितें म्हणटा, तुमी म्हाका सोदून कित्याक आयल्यात? तुमी नको आसले की म्हज्या स्वर्गीच्या बापाचें काम, म्हाज्या स्वर्गीच्या बापाचो धन्नो हांवें करूंक जाय आसलो ह्या देव मंदिरान. आनी भाव भयणीनो, ह्या वेळार मोरयेक आनी जुसेक कांयच सजमना. हो आमचो चेडो आमकां इतले त्रास दिल्यात 3-4 दिसान, तो आतां आमचे बरी ना आनी आतां आमी ताका सोदूंक येयल्यान पूण तरी आमकां तो मेळोवपाक येना आनी आमकां सांगता की ताच्या स्वर्गीच्या बापाचो धन्नो करूंक जाय, ताणें ताच्या स्वर्गीच्या बापाचें काम करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, ह्या वेळार जुसेक आनी मोरयेक कांयच ह्या उतराची सजमणी मेळना. आनी ती कितें करतात, ते सगळें आपले काळजान दवरतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून 12 वर्सांचो आसतना इतले प्रश्न तो विचारता देव मंदिरान त्या सगळ्या त्या देव मंदिरांच्या मनशांक, आनी ते जानवर आसले, एकदम हुशार मनीस आसले, तांकां सगळें देवाचें उतर तें जाणो आसलें. आनी हो ल्हान भुरगो तांकां प्रश्न विचारता, तांकां जबाब दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें पळयता, जेजू 12 वर्सांचो इतले प्रश्न विचारता, इतली ताका सजमणी आसा, तें सगळें ताका कळ्ळें. आमी म्हणटले हांव जेजू जावन आसा देव, आनी वय खरोच तो देव, पूण 12 वर्सांचो भुरगो इतलें जाणो कहो? 12 वर्सांचो भुरगो इतलें कितें शिकप ताका मेळलें, कसलें? आनी आमी सजमोंक जाय भाव भयणीनो की जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना तो आयल्लो सारको मनीस कहो. देव आसलो तो, पूण मनीस आसलो आनी ताका शिकोवंक जाय आसलें सगळें. आनी मोरयेन आनी जुसेन ताका सगळी शिकवण दिली घरांत. आनी चड करून जेन्ना जुसे कामाक वेतालो तेन्ना मोरयी घरा बसोन आपल्या पुताक जेजूक ती देवाचें उतर शिकयताली. ताका त्या उतराची शिकवण दिवन जेजू इतलो हुशार जालो देवाच्या उतरान आनी आतां तो तयार जाता ती शिकवण दुसऱ्यांक दिवपाक. 12 वर्सांचो भुरगो भाव भयणीनो. जेन्ना आमकां सजमता की मोरयेन इतलें बरें काम केलें, आतां आमी जी पांय माय आसा, खरेंच आमी आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर शिकयता? केन्ना आमी म्हणटले आमीच नको देवाचें उतर, आमी कितें शिकयतले? आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर शिकपाक, देवाचें उतर आमी नियाळ करपाक, देवाच्या उतरान आमी रिगूंक आनी आमचो भावार्थ घट करूंक. आनी जेन्ना आमचो भावार्थ घट जाता
तेन्नाच की आमचे कडेन जे आसा आमकां तें जेजून शिकयलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावता. आमी हें उतर नको जाल्या आमी आमचो धर्म कितें तें आमी जेजून कितें केलां कितें तें आमकां सांगता करपाक तें आमी नको जाल्या आमी खंयी दुसऱ्यांक सांगतलीं. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां देवाचें उतर शिकपाक पवित्र आत्म्याक आमी मागणें करपाक आनी पवित्र आत्म्याक सांगपाक पवित्र आत्म्या आमकां हे उतराची शिकवणी सहजपणी दी कित्याक म्हाका हें उतर दिसपट्ट्या जिवितान यूज करूंक जाय म्हणून. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक आमी एक फामील भाशेन देवाचें उतर शिकता वाचता नियाल कोत्ता आनी ताचेर तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूच्या मोगान जेजूच्या उतरान आमी आमच्या भावार्थान वाडत वेता. देखून आयज आमकां ह्या फेस्ता दिसा मोरयेच्या गरज आमकां आमी पांय मांय आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ही देवाचें उतर शिकोवपाक आनी खरेंच आमचो आनी आमच्या आख्खे फामिलीचो भावार्थ वाडोवन घेवपाक. आयज आमगे खेरीत भाशेन तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव एक बरो दीस आवडेता आनी हांव समजतां की तुमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावल्यार तुमचो भावार्थ वाडत वेता आनी परत हांव तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडेता आनी म्हणटा गॉड ब्लेस यू.